नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीच्या 121व्या भागांत देश विदेशांतल्या भारतीयांकडेन आपले विचार मांडले. आयज तांणी पहलगाम आतंकवादी हल्लो, म्यानमार भूंयकाप, सचीत ॲप, अफगाणिस्तानांतले प्रवासी भारतीय आनी भारतीय अवकाश अनुसंधान संस्थेचेर आपले विचार मांडले. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर तांणी सांगलें की ह्या घडणुकेची देशाकूच न्हय तर पुराय संवसाराक तिडक आसा. घडणुकेन जीव वगडायल्ल्या निरपराध लोकांक न्याय मेळटलो आनी दोशींचेर आनी तांकां पालो दिवपी मनशांचेर खर कारवाय जातली. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है. पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है. भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है. मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है. पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है. ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया. आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया. पणजे ताळगांवांत आयज भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्ता मेळावो जालो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. भारतीय जनता पक्षाच्यो कल्याणकारी येवजण्यो समाजाच्या तळागाळांत पावल्यात आनी हातूंत लोकांक खूब फायदो जाला अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या कार्यावळींत दामू नायक हांकां प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर 100 दीस पुराय जाल्ल्या बद्दल पक्षाच्या वतीन तांचो भोवमान जालो. जरी ते पयरच्या टेररिस्टान आमी म्हणटले की शहीद जाले, पण त्यांचो बदलो घेतल्या शिवाय म्हणजे प्रधानमंत्री रावचे ना. सिंधू नदीचे जल आमी एक थेंब सुद्धा तांकां दिवचो ना ही घोषणा आमी केल्या. पाकिस्तानी नागरिकांनी जाता तितके बेगीन देश सोडचो, म्हणजे 48 तासाच्या भितर देश सोडचो हे आव्हान तांकां केलां. आणि पाकिस्तानी नागरिकांक भारत देशान येवपाचे बंद आमी केलां. ह्यान फुडें येवपाक दिवचे ना. जोपर्यंत तुम्ही हो टेररिझम खत्म करचे ना तोपर्यंत येवपाक दिवचे ना. तांच्यांनी मुद्दामून सांगता की आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार कम्युनल हार्मोनी आमी मेंटेन करता. हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक आमच्या डबल इंजिन सरकार साबार लोकांचे आसून राज्याच्या परजळीत फुडारा खातीर तशेंच स्वयंपूर्ण आनी विकसीत गोंय करपा खातीर मुखार पावल मारता अशें मत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. मयां जाल्ल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यांत ते उलयताले. ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें की मयां रेल्वे स्थानक ही गरजेची बाब आसून हातूंत थळाव्या लोकांक रोजगाराच्यो संदी मेळटल्यो. मये मतदारसंघाचो विकास करता आसतना रेल्वे स्टेशन मयां डेव्हलप जावपाक जाय, त्याची गरज आसा आणि ते जावपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. एखादें जेन्ना रेल्वे स्टेशन जेन्ना येतलें तेन्ना आमी म्हणटा की कोंकण रेल्वेचो रेल्वे स्टॉप हांगा जाल्या उपरांत कितलेशेच जाणांक वेगवेगळ्या बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्यो, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो, टॅक्सी चलोवपाची ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटली, आमचे रेल्वेचे ट्रॅव्हलिंग वाडटलें. काणकोण पासून पेडणे पर्यंत जी रेल्वे जोडपाची आसा, जी डबल ट्रॅक एकदा जाल्या उपरांत कंटिन्युअसली सकाळ दनपार रातची जी रेल्वेक आमी जोडपाक जाय, आमकां हांगासान काणकोण गाडयेन वचपाची गरज ना. विदीन हाफ एन अवर आमची एक्स झेडपी आसता तिका काणकोण वचपाक जाय, ते सारखे अर्द्या वरान सोबतीच काणकोणा पावतली आपल्या घरा कडेन म्हणटा तशें. विदीन हाफ एन अवर
म्हणजे रस्त्याचेर आयज येदो व्हडलो ट्राफीक वाडपाक लागला आमकां फुडलें विजन म्हणून हांवें म्हटलें की वॉटर टॅक्सीचोय विचार करता, रेल्वे कशी आमी जोडटले हाजोय विचार करता. मय मतदारसंघांतल्यान आमी पळयता की पयले फावटी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात म्हणजे 60 वर्साच्या कार्यकाळात खऱ्या अर्थात म्हणजे मयाक जर मुक्ती कोणी दिली आसत जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टीन दिली. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर सांखळे काडिल्ल्या रॅलींत वांटो घेतलो. हे रॅलींत सांखळे आनी लागसारच्या वाठारांतल्या खुबशा लोकांनी वांटो घेवन घडणुकेचो निशेध केलो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतिल्ल्या खर निर्णयाक पुराय भारतीय लोकांचो तेंको आसा. गोंयचे लोकूय ह्या घडणुकेचो निशेध करीत निर्णयाक तेंको उक्तायतात. ऊपर हर गोवा के हर एक शहर में टेररिज्म के अटैक के खिलाफ मोर्चा निकाला. पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा देते हुए सभी ने इस हल्ले का निषेध किया है और माननीय मोदी जी ने जो पाकिस्तान के लिए जो डिसीजन दिया है उनका समर्थन किया है. पूरी गोवा की जनता, पूरे गोवा के लोग, पूरी गोवा की सरकार माननीय मोदी जी के साथ है. इस बार टेररिज्म खत्म करने के लिए पहली बार स्ट्रांग स्टेप्स मोदी जी उठाएंगे और टेररिज्म को पूरा खत्म करेंगे. ये देश को विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आज पूरे देश का विश्वास बढ़ा है और पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर भी इस बार भारत का होना चाहिए, ये सभी का सपना है. आज पाकिस्तान की मुर्दाबाद, टेररिज्म खत्म करो इसी नारे के साथ युवा हो या महिला हो सभी एक साथ में जुड़ के जो इस टेररिज्म अटैक में शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी. पहलगामान जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो निशेध करपाक आनी जीव वगडायल्ल्या निरपराध भोंवडेकारांक आर्गां ओंपपाक सांगे मतदारसंघान मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला मेणवात मिरवणूक आनी सभा जाली. ह्या मिरवणुकेत भाजपा मंडळ अध्यक्ष राजेश गांवकार, आदले आमदार वासुदेव मेंगावकार, नगराध्यक्ष संतिक्षा गडकर, पंचायत वांगडी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांच्या फुडारपणा खाला घेतिल्ल्या निर्णयांक तेंको उक्तायत घडणुकेचो निशेध करत मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी जीव वगडायल्ल्या भोंवडेकारांक आर्गां ओंपली. की भारत देश आता स्वस्त बसचो ना. आज भारत देशान जी प्रगती केल्ली आसा, एखादे एक मिसाईल पासून धाडले जर जाय पूर्ण पाकिस्तान खतम करपाक 10 मिनटां लागची ना. अजून आनी पाशेस घेवपाचे ना. पाशेस काबार जाल्ले आसा. म्हणूनच कोण कितें म्हणटा ते कोण न्ही. आमी पळयतात जर अमेरिकेचेर कोणी असो हल्लो केलो जर जाय, अमेरिका उद्ध्वस्त करता. आमी कोणाक खातीर रावपाक जाय, कोणाच्या बंधनाचेर आमी रावपाक जाय. कोण युनायटेड नेशन कितें म्हणटले हे चिंतत रावपाची वेळ न्हय. जर ही प्रगत राष्ट्र आसात, तांकां जर अनुमती आसा, तांकां जर बदलो घेवपाची संधी घेवपाची तांकां पूर्णपणे जर हे आसा, परवानगी आसा जाल्यार आमकांय ती परवानगी मेळपाक जाय. कारण भारत देश एक सक्षम देश म्हणून मुखार आयलो आसा. JCI फोंड्या हांणी फार्मागुडी पुलीस स्थानका लागसार नव्यानूच उबो केल्ल्या स्वागत फलकाचें उक्तावण केलें. JCI राष्ट्रीय अध्यक्ष JFH अंकुर झुंझुनवाला हांचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. ह्या वेळार फोंडेचे JCI अध्यक्ष JC वदिराज इनामदार, क्षेत्रीय अध्यक्ष JFD शांबा गावस आनी हेर JCI वांगडी हाजीर आशिल्ले. JCIचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झुंझुनवाला हांणी JCIच्या वांगड्यांच्या सक्रीय सहकार्या बद्दल तांची तोखणाय केली. Is how I understand, for 53 years, and when we have been in a local community for 53 years, what is expected is that everybody in that local community should know what JCI is, because for 53 years we have been serving them in the same place. So from that perspective, it is very important to make people aware. फोंडेच्या थ्रिफ्ट सभाघरांत शारदा साहित्य पुरस्कार प्रदान सुवाळो 2025 जालो. शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेन हो सुवाळो आयोजीत केल्लो. ह्या कार्यावळीन मुखेल सोयरे म्हण ज्येष्ठ गोमंतक साहित्यीक प्राचार्य डॉक्टर अरुण हेबळेकार, अंजली आमोणकार, पणजेच्या शारदा ग्रंथ प्रचारक संस्थेचे अध्यक्ष गीता सोमण, मंजिरी पाटील आनी शारदा ग्रंथ प्रसारक संस्थेचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार प्राचार्य अरुण हेबळेकार हांच्या हस्तुकीं भोवमानेस्त अंजली आमोणकार हांकां कैलासवासी माधवी देसाय स्मृती शारदा साहित्य पुरस्कार म्हळ्यार जीवन गौरव पुरस्कारान भोवमानीत केल्यो. उपरांत डॉक्टर विभा लाड कादंबरी पुरस्कार, डॉक्टर तरुजा भोसले आनी माजीक परिवार हांकां कथा पुरस्कार, कविता बोरकर हिका
काव्य पुरस्कार डॉक्टर विद्या प्रभुदेसाय हांका संशोधन साहित्य पुरस्कार, डॉक्टर रेवा दुबाशी हिका संकीर्ण पुरस्कार, प्रतिभा करंजकर हिका प्रवास वर्णन पुरस्कार आणि हेर पुरस्कार फावो जाले। मुखेल सोयरे प्राचार्य अरुण हेबळेकार हांणी ह्या वेळार आपले विचार मांडले। IPL क्रिकेट खेळा सर्तींत आयज मुंबई इंडियन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स या पंगडामदी मुंबईच्या वानखेडे खेळा मैदानाचेर खेळ सुरू जाला। निमणी खबर हातान आयली तेन्ना मुंबई इंडियन्सान 2 षटकांत 20 धांवड्यो केल्यात। आयचो दुसरो खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स हांचे मजगती खेळ जातलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आता हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।